नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। खात्याचे कोफुसाव सोडोवंक मुख्यमंत्र्याच्यो सकाळसावन मंत्र्यांकडेन बसका। 2 खात्यावयल्यान 2 मंत्री फुगार। मंत्र्यांक अतिरिक्त खात्याची अधिसुचोवणी आयज सांज मेरेन येवं येता। मार्च म्हळ्यार प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार 83,000 रीण तेंकता जीडीपीच्या 50%। केंद्राच्या रिपोर्टान गोंय एक्सपोज 3,500 कोटींची तफावत। खासा रिपोर्ट। येता त्या अधिवेशनात एकूय प्रश्न कोंकणी वा मराठीत ना। विधानसभेचे कामकाज चडशें चलता कोंकणीत, मात आमदारांक इंग्लीश लागीची। पळयात रिपोर्ट। मावळिंगेच्या जमनीचो वाद सोडोवंक पुलिसांनी आपयल्ले बसकेक वारसदारूच आयलो ना। वातावरण तापलें। विक्रम राजे भोसले रावलो पुलीस स्टेशनार बसून। आणि सरकाराच्या धोरणाप्रमाण डिसेंबर 2015 उपरांत मांडवी कसिनो मुक्त। मांडवींतल्यान सगळ्यात पयलो वतलो कसिनो कारावेला, निमणो वतलो कार्निवल। खबर विस्तारान। मंत्र्यांच्या खात्यांच्या कोफुसाव सोडोवंक मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्यो सकाळसावन कांय मंत्री आमदारांकडेन बसका जाल्यो। मात थारावीक खात्यावयल्यान 2 मंत्र्यांचे रुसवे फुगवे अजून तशे आसात। शार नियोजन तातूंतले एक। कांय खाती मुख्यमंत्री सोडोवपाक तयार ना। विधानसभा अधिवेशन तोंडार आसतना नवी खाती घेवन हाशें जायत म्हूण कांय जाणांक सध्या खाते बदल नाका। मात ह्या कोफुसावांतल्यान मार्ग काडून खाती दिवपाचें मुख्यमंत्र्यान थारायला। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आयज सांज मेरेन अधिसुचोवणी येवं येता। मंत्र्यांच्या खात्याच्या कोपुसावाचो विशय घेवन मुख्यमंत्री पर्रीकार सोमारा कांय मंत्री आमदारांक परत मेळ्ळो। एक दिन मंत्री मात गोंया भायर गेल्यात। मात पर्रीकार म्हणटा मंत्र्यांक अतिरिक्त खाती दिवपाचेर आज सांजे मेरेन अधिसुचोवणी येतली। सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा त्या म्हायती प्रमाण आशिल्ली खाती बदलपाची शक्यताय सध्या उणी। भाजपाच्या कोर ग्रुपाच्या दबावाक लागून मंत्र्यांचे खाते बदलपाचो विशय फुडें धुकल्ला अशें सुत्रां उलोवन दाखयतात। खाती बदलल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जावं येता। त्या खातीर खाती बदलची न्ही अशें भाजपाच्या कोर ग्रुपान थारायलां। मात 1-2 ज्येश्ठ मंत्री आपल्याक जाय तीच खाती मागपाक लागिल्ल्यान खाती वाडपाचेर निर्णय घेवंक अडचणी येतात। 1-2 मंत्री शार नियोजना सारकेली खाती मागतात। मात मुख्यमंत्री ते खातें सध्या दिवपाक तयार ना। प्रादेशीक आराखड्याचो प्रस्न सुटना तमेरेन शार नियोजन ताचे कडेनूच उरतलें। मुख्यमंत्री दिता ती खाती घेयात म्हूण दोनूय वरिश्ठ मंत्र्यांक समजावपाचो यत्न चल्ला। मात ते दोनूय मंत्री मुख्यमंत्र्याक मेळपाकच तयार नात। जो मेरेन मुख्यमंत्री उतर दिना तो मेरेन मुख्यमंत्र्याक मेळपाचें ना अशी भुमिका ह्या दोगांय मंत्र्यांनी घेतल्या। मोगोचे तिनूय आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळून खाती वाडपाचेर चर्चा केली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मोगोच्या मुखेल कार्यकर्त्यांक महामंडळाचेर संचालक म्हूण नेमचे म्हूण मोगो मागता। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण आज सांजे मेरेन घडये मंत्र्याक अतिरिक्त खात्याची सरकारी सुचोवणी येवं येता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मार्च म्हळ्यार प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार 83,000 रीण आसतलें। गोंयचें रीण जीडीपीच्या 50%क तेंकला। केंद्रीय अर्थमंत्रालयान दिल्ल्या राज्याच्या रिपोर्टान गोंय सरकार रिणांचेर एक्सपोज जाला। केंद्र दाखयता ते गोंयचें भौशीक रीण आनी गोंय सरकार दाखयता तातूंत 3,500 कोटींची तफावत आसा। सरकारान रीण आनी खर्चाची शिस्त म्हणल्यार पगार घालपाक, कामां आनी बिलां आडावप फुडें नित्याचें जातलें। विधानसभा अधिवेशनाचे फाटभुंयेर पळयात सरकाराचे तिजोरेचो पंचनामो। केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचो रिपोर्ट मार्च 2013 मेरेन गोंयचें वट्ट भौशीक रीण 11,510 कोटी दाखयता। गोंय सरकारान अंदू 1400 कोटींची आर्थीक तूट दाखयल्या। सरकारान तातूंतले 1,000 कोटींचें जरी रीण काडलें तरी रिणाचो आंकडो येता तो मार्च म्हणल्यार 12,500 कोटीक तेंकतलो। म्हणजे 15 लाख गोंयकाराच्या माथ्यार दरेकी 83,000चे रीण। तातूंत वेगवेगळ्या आर्थीक संस्थांकडच्यान सरकारान येवजणी आनी प्रकल्पा खातीर घेतिल्ले रोख आनी हेर अंतर्गत रीण 7,260 कोटी। आतां केंद्राकडच्यान आयिल्लें रीण तशेंच पब्लीक अकाउंट धरून 4,250 कोटी। 7,260 कोटींचे अंतर्गत रीण मेळून वट्ट 11,500 कोटी।
आता गोयचे बजेटातली दाखयली पळय पळयात. आर्थिक तुटीचे बाबतीत गोयचे बजेट आणि रिझर्व्ह बँकेच्या आंकड्यात मोठी तफावत असता. प्रुडंट ही गजाल बजेट पंचनाम्यात दर वर्सा दाखयता. 2013-14 म्हणल्यार चालू बजेटांत सरकारान मार्च 2013 मेरेन वट्ट भौशीक रीण दाखयलां 7,967 कोटी. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय म्हणटा 11,500 कोटी, 3,500 कोटींची तफावत. GPFA सारकेले पब्लीक अकाउंटात येता ते पैसे सरकार नित्याच्या प्रशासकी खर्चाक मोडटात, मात रीण म्हूण दाखयना. हे लोकांचे पैसे लोकांक व्याजा सयत परत वचपाचे. हातूंतले केंद्राकडच्यान आयिल्ले 650 कोटी सोडल्यार लोकांकडच्यान आयिल्ले पब्लीक अकाउंटातले रीण गोंय सरकार रीण म्हूण दाखयना. आता GDP आनी रिणाच्या वजाचे प्रमाण पळयात. बजेटांत गोंयचो GDPचो अदमास केला 26,000 कोटी. राज्याचे रीण हे GDPच्या 30% वयर आसूं नजो, नाजाल्यार तें फारीक करपाचे ताकी भायर वता. मायनिंग बंद जाल्ल्यान सध्या GDP वाडपाचो सोडून पडटा. पूण सरकारी आंकड्या प्रमाण टक्केवाड जरी धरली तरी मार्च 2014 मेरेन गोंयचे रीण 12,500 कोटीक तेंकतले. GDP सादारण 28,000 कोटी धरल्यार रीण जाता GDPच्या 45%. राज्याचे ताकी परस 15% मायज. रीण दाखयले ना म्हूण परिस्थिती लिपून उरना. FRBM नेमा प्रमाण आर्थिक तूट GDPच्या 5% मेरेन मर्यादित दिसची म्हूण सगळे रीण बजेटात दाखयना. सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराची आर्थिक परिस्थिती हालिल्ल्यान रिझर्व्ह बँके प्रमाण केंद्रीय अर्थ मंत्रालय राज्याच्या रिणाचो हिशोब दवरपाक लागला. गोंयाक रीण आनी खर्चाचे बाबतीत शिस्त पाळप चुकना, नाजाल्यार कर्मचाऱ्यांचो पगार घालपाक कामां आनी बिलां आडावन दवरप सदाचें जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय विधानसभेचे कामकाज चडशें कोंकणीन चलता खरें, मात येता त्या शियाळी अधिवेशनात कोंकणी वा मराठींत एकूय तारांकीत वा अतारांकीत प्रस्न आसचो ना. एकाय आमदारान देशी भाशेंत प्रस्न विचारिल्लो ना. सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघाक देशी भाशेंत प्रस्न विचारपाची संवय आशिल्ली, मात ताणें हे फावट एकूय प्रस्न विचारिल्लो ना. पळयात गोंय विधानसभेतलो विरोधाभास. सभापतीक राजभास जाय आसली तरी आमदारांक इंग्लिशीचीच चड संवय. पळयात रिपोर्ट. बुधवारच्यान सुरू जावपी गोंय विधानसभा अधिवेशना खातीर वट्ट 1,088 प्रश्न आयल्यात. 442 तारांकीत जाल्यार 646 अतारांकीत आसात. 6 दीस चलपी ह्या अधिवेशनात 5 सरकारी बिलां आनी विरोधी पक्षाचे मुखेली प्रतापसिंग राणेचे खाजगी बिल येवपाचे आसा. 22 आमदारांनी हे प्रश्न विचारल्यात अशें विधानसभा सचिव NB सुबेदारान सांगलें. चडशे क्वेश्चन चडशे आलेच रिजनल आतांश मनसरात, जेनिफर मनसरात, विजय सरदेसाय, नरेश सावळ आणि रोहन खंवटे यांनी चड क्वेश्चन जवळ जवळ सारकीच अशी चडशी विचारलेली आसा. अजापाची गजाल म्हणल्यार हे फावटी एकाय आमदारान मराठी वा कोंकणीत प्रश्न विचारूंक ना. मराठी कोंकणी एक फावट एकूय क्वेश्चन येवना. कित्या खातीर म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मेंबर विष्णू वाघ तो चडशी मराठी कोंकणी दितालो. ह्या फावटींनी एकूय क्वेश्चन विचारूंक ना, जाल्यार त्याच्या हातींतसून तरी कोंकणी मराठी क्वेश्चन येताली. ह्या फावट एकूय क्वेश्चन मराठी हितून ना, मराठी कोंकणी. पण मराठी कोंकणी एकूय प्रश्न ना, कोणीच घालूंक ना. मराठींतल्यान किंवा कोंकणींतल्यान प्रश्न फकत विष्णू वाघ विचारतालो. आतां विष्णू वाघ जर घालना जाल्यार बाकीचे कोण घालतले. ह्या विधानसभा अधिवेशनात कागदाचो वापर सामको कमी जातलो. आमी ट्रायल बेजीस करता. फुडें 2-3 सेशनां येतलीं तेन्ना आमी टोटल पेपरलेस करतले. सध्या आमी एक्सपेरिमेंटल करता, पण दोनूय आसतले आमचे, पेपरलेस आनी वीथ पेपर. ट्रेनींग बी दिवचें पडटा आमदारांक बी. ते ट्रेनींग घेवपाचें आसा. थोड्या आमदारांक दाखयलां, थोडे आमदार घेवपाचे आहा, म्हणजे थोडे ताका टायम लागतलो. थोड्या काळांतल्यान तें जातलें. हय, एसेंब्लीनूच आमी दितले ट्रेनींग. चालू आसा तो प्रोसेस. भाजप मोगो युतीचे सरकार आयल्या उपरांत विधानसभेचे काम कोंकणीत चलोवपाची पद्दत सभापतीन चालू केल्या. मात ह्या अधिवेशनात प्रादेशीक भाशांनी एकूय प्रश्न ना. सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघ चड करून मराठी वा कोंकणीत प्रश्न विचारतालो. ह्या अधिवेशनात तांणी मराठी वा कोंकणी भाशेंतल्यान एकूय प्रश्न विचारूंक ना. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चलचित्र खबराकार चेतन गवस. गोंय सरकाराच्या धोरणा प्रमाण डिसेंबर 2015 उपरांत मांडवी कसिनो मुक्त जातली. कसिनो कार्निवलाचे लायसन्स सगळ्यांत निमणे 24 डिसेंबर 2015 सोंपता. सरकाराच्या धोरणा प्रमाण कसिनो चालू दवरपाक जाय जाल्यार
ते मांडवीच्या भायर दर्यान व्हरचे पडटले. मांडवींतल्यान पयलो कसिनो वतलो तो कसिनो कारावेला. डिसेंबर 2014 ताका मांडवी सोडची पडटली. सगळ्यांत निमणो वतलो कसिनो कार्निवल. पळयात रिपोर्ट. 13 ऑगस्ट 2013 दिसा मंत्रिमंडळान कसिनो विशीं धोरणाक मान्यताय दिल्ली. धोरणा प्रमाण कसिनोक मांडवींतल्यान भायर वचचें पडटलें. जे कसिनोचें लायसन 31 मार्च 2014 पयलीं सोंपता तांकां आनीक 2 वर्सां लायसन वाडोवन मेळटलें. तो मेरेन तांणी मांडवींतल्यान भायर वचपाची तयारी करची पडटली. आनी ज्या कसिनोचें लायसन 31 मार्च 2014 उपरांत सोंपता तांचें लायसन मांडवींत चलोवंक रिन्यू जावचें ना. आतां पळयात खंयचो कसिनो कितलो तेंप मांडवींत उरता तो. कसिनो कारावेला लायसन सोंपता 2 डिसेंबर 2014. वाडीव वेळ मांडवींत चलोवंक रिन्यूवल ना. डेल्टिन रॉयल लायसन सोंपता 29 ऑगस्ट 2013. वाडीव वेळ 29 ऑगस्ट 2015. कसिनो प्रायड लायसन सोंपता 13 सप्टेंबर 2013. वाडीव वेळ 13 सप्टेंबर 2015. डेल्टिन जर्क कसिनो रॉयल लायसन सोंपता 24 ऑक्टोबर 2013. वाडीव वेळ 24 ऑक्टोबर 2015. कसिनो कार्निवाल लायसन सोंपता 4 डिसेंबर 2013. वाडीव वेळ 4 डिसेंबर 2015. दर वर्साक कसिनो 6.5 कोटी लायसन फी भरता. गोंयांत 5 कसिनोक लायसन दिल्यात. ताचेर सरकार वर्साक 32.5 कोटी जोडटा. त्या भायर एंट्री फी, मनोरंजन टॅक्स आनी हेर चार्जीस वेगळे आसतात. मांडवींतल्यान भायर काडले की कितले कसिनो उरतले आनी कितले आपली बिडकी कवटले ते तेन्नाच कळपाचें. पणजेच्यान ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.